सोनसड्यार कोयराच्यो राशी वाडत आसात। वाडट्या कोयराच्या राशी वेल्यान फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार आर.एक्स. रेजिनाल्ड चाळवल्यात। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार आर.एक्स. रेजिनाल्डान शेनवारा सोनसड्यार भेट दिली। सोनसड्यार वाडपी कोयरांच्या राशीक लागून दोगूय चाळवले। हो विषय चवथी पयली सरकारान सोडोवचो, ना जाल्यार लोक रस्त्यार देंवतले म्हूण विजयाची शिटकावणी। remediated waste wet garbage ते कित्या खातीर जाला ताची स्थिती कितें at the moment I feel that this Sonsodo plant and this entire municipality is in मरणाच्या हाजेर आहा सारकी स्थितीचेर आहा मरूंक ना कोमा सो व्हेंटिलेटराचेर आहा सो तांकां हांवें हें सांगलां की एज फातोर्डो MLA आमकां ते नवो सोंसडो जालो आमी सोबत मेरेन तांकां टायम दिता कितें करपाक नाजाल्यार पीपल वील कम ऑन द स्ट्रीट आनी ताणें तें मडगांव व्हरचें ते मडगांवची गार्बेज जी येता ती चडांत चड वेट गार्बेज जी येता मार्केटां सगळीं मडगांव आहा सगळ्यो हावजींग सोसायटी मडगांव आहा ती गार्बेज हांगा येता आनी म्हाका कसलोच फायदो देवाच्या मनशान कसलोच फायदो इतले पैसे मोडून लेगीत सोनसड्याचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना असो प्रश्न कुट्टरेचो आमदार आर.एक्स. रेजिनाल्डान केलो। कोयराचे डोंगर वाडत आसा पूण रेमेडिएशनूच जायना हें चल्लां कितें अशें रेजिनाल्डाचें म्हणणें। एवरी टाइम वी आर टेकिंग इश्यूज बट आम सोदना गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट केला। आतां सी दीस गार्बेज इतली गार्बेज आसली ना ते कांय तेमल्यागे प्लांट येता तो सांगलोलें कितें कोताय सारकें करे यू गिव एनीबडी वी हॅव नो प्रॉब्लम। आज आफ्टर सो मेनी इयर्स देव सेम आहा अध्यावसार चेंज जाल्यार म्हाका खबर ना अजून देखून सॉल्व जायना आनी पयले हात आनी त्रास करून दिल्ले हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅस हितू पयस मोडला पब्लीक मनी हितू वेस्ट केला किती फायदो जाला लोकांक तो जाण जावपा जाय आतां पयस मोड लोकांक देर इज नो अकाउंटेबिलिटी समबडी शूड बी अकाउंटेबल फॉर इट समबडी शूड बी हँग फॉर इट स्टील टिल टुडे देर इज गार्बेज इज नॉट बीन रेमिडिएटेड कितें व्हॉट इज गोइंग ऑन Is the municipality not capable? They don't have the expertise. They are not having the wisdom to do it. There is a limit for these things. How long is going to? Adi Baba. I'm just saying. कोण पडे त्रास करतात तेंचे पडो जाय कोण त्रास करना ते पडो जायना। गोंयांत कोयराचो भस्मासूर दिसान दीस मोठो जायत आसा। सोनसोड्या वयलो कोयर काकोडा प्लांटार घेवपाक थळाव्यांचो विरोध। दुसरे वाटेन साळगांवा सोनसोड्या वयलो कोयर व्हरपाक आमदार मायकल लोबो सयत थळाव्यांचो विरोध आसा। हाचेर सरकाराक खऱ्यांनीच तोडगो काडपाची गरज ना। तशें जालें ना जाल्यार गोंयांत कोयराची समस्या आनीक तीव्र जातली हातून दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।